मायनिंग सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीक दिल्ली NOC फाटी घेयात अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत लोकांनी केली। ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली। सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच विनश्री गांवकर हांच्या अध्यक्षताये खाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजीर आशिल्ले। ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले। 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायतीन मायनिंग सुरू करपाक NOC दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली। पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना पंचायतीच्या सचिवान एडिंको कंपनीक बांदकाम परवानो दिलो। हे विशया वयल्यान आवडे कुटुंबीची ग्रामसभा बरीच तापली। पंचायतीन एडिंको कंपनीक दिल्लो बांदकाम परवानो रद्द करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। ह्या विशया वयल्यान आदलो सरपंच आलुया आल्फोन्सो आनी विद्यमान सरपंच भूपेंद्र देसाय हांचे मदीं वाद जालो। पंचायत मंडळाक विश्वासात घेनासतना खंय पंचायतीन एडिंको कंपनीक बांदकाम परवानो दिला असो आरोप आदलो सरपंच आलुया आल्फोन्सोन केलो। मये वांयगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिना खणीच्या विशयाचेर परत एक फावट चर्चा जाली। अनियंत्रित मिना खणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ आयल्या। बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक पंचायत अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो। पणजे आयर्नमॅन सायकलिंग सर्त आयोजीत केल्ली, ताका लागून येरादारी दुसरे वटेन घुंवड आयिल्ली। पोरण्या गोंया वचपाक जाय जाल्यार कालापूरच्यान वचचें पडटालें। ह्या प्रकाराक लागून सामान्य जनतेक त्रास सोंसचे पडले। येरादारी घुंवड आयिल्ल्या कारणान लोकांक व्हडले वॉल्त मारून वचचें पडलें। ट्रॅफिक डायव्हर्जन कशें केलां हें दर एकलो गाडी थांबोवन ट्रॅफिक पुलिसांक विचारतालो। कांय लोक जाल्यार ह्या कन्फ्युजनाच्या ट्रॅफिक डायव्हर्जनाक लागून फ्युरियोज जाले। आयतारा दिकरपाल दवल्ले वाठारांतली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात जाली। ह्या ग्रामसभेक भाज्जेचो बाजार, रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमण आनी बेकायदेशीर बांदकामाचेर चर्चा जाली। उपरांत बेकायदेशीर बांदकामाक परवानगी मेळची ना तशेंच भाज्जेच्या बाजाराक लागून थळावे आमदारा कडेन प्रस्ताव मांडला आनी रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणाचेर बेगोबेग कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी दिली।
फाटल्या म्हयन्याभरा सावन विमानांनी बॉम्ब दवरपाच्यो फटीच्यो धमक्यो विमान कंपन्यांक येत आसा। अशीच घडणूक गोंयांत लेगीत घडल्या। मोपा विमानतळाचेर आकासा विमानांत बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी मेळ्ळी। हाका लागून प्रवासी बरेच काचापूल जाले, पूण विमान सुरक्षीत लँड जाल्ल्याचें कळटा। आयतारा बेतकी खांडोळा पंचायतीची ग्रामसभा जाली। गिमोणे वाठारांत आशिल्ल्या ग्राउंडाचे काम आनी पंचायत वाठारांत कोयराची योग्य पद्दतीन वेवस्था करपा विशीं ग्रामसभेत चर्चा जाली। तशेंच हेर म्हत्वाचे मुद्दे ग्रामसभेत मांडले। ग्रामसभेत चर्चा जाल्ल्या विशयांचेर उपाय येवजण काडल्यात अशी माहिती बेतकी खांडोळा पंचायतीचो सरपंच विशांत नायक हांणी दिली। आयतारा सकाळी मुंबईच्या बांद्रा रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 भरपूर प्रमाणात लोकांची गर्दी दिसून आयली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे प्रवासी खंय बांद्रा गोरखपूर एक्सप्रेस ह्या ट्रेनीची वाट पळयताले। ह्या खातीर लोकांची बरीच गचमुड्डी जाली आनी हातूंत सुमार 9 जाणांक दुखापत जाली, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा। गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। देखून कुळे दूधसागर जीप टूर असोसिएशन आनी थळाव्यांनी आयतारा व्हडा संख्येन एकठांय येवन सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हूण दूधसागर देवाक गाराणें घालें। केरये वाठारांत हेडपी गोरवांक लागून नेमान येरादारीची कोयणी जाता आनी अपघातांचोय आंकडो वाडला। ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान अंडरपास वा फ्लायओव्हराची सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक धोक्याच्या परिस्थितीत रस्तो हुबचो पडटा। तशेंच ह्या वाठारांत मुळावी शाळा, कॅपेल, देवूळ आसा। महामार्गाच्या दोनूय वटांनी लोकसंख्या भरपूर प्रमाणात आसा। तशेंच वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो हुबपाक त्रास जाता। सरकारान बेगोबेग हाची नोंदणी करून थळाव्या लोकांक सुटका दिवची अशी मागणी समाजीक वावुरपी संदीप पारकरान केल्या।
स्कुलांनी तशेंच शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण दिवप योग्य, कारण रोमी भाशेचोय बोलयो वेगवेगळ्यो आसात अशें स्पश्ट मत फादर मावजीन आतेद हांणी उक्तायलां. मजगती कोंकणी ही मराठीची भयण, तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी म्हजी आवय जाल्यार मराठी भास म्हजी मावशी. मात ह्या दोनूय भासांक जर बोली भाशेच्या वादांत घुसपावंक नाशिल्लें तर आयज ह्यो दोनूय भासो समान तरेन वयर सरता आशिल्ल्यो अशें विधानूय ह्या वेळार फादर आतेद हांणी केलें. तिवरे वरगांव ग्रामपंचायतीत आयतारा पयल्याच फावट बायलांची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक सुमार 80 बायलांनी भाग घेतिल्लो. ॲडव्होकेट विधाता देसाय हिणें बायलां संबंधिताच्या कायद्याचें मार्गदर्शन केलें. तशेंच बायलांचेर जावपी अत्याचार आनी तांचे आड उबारपाची पावलां हाचे विशीं बायलांक तिणें मार्गदर्शन केलें. आयतारा हणजूण वाठारांत सेंट मायकल चर्ची लागसार थळाव्यांनी ईडीएम इव्हेंटाच्या आड मुकमोर्चा काडिल्लो. आवाज प्रदुशणाक लागून खूब त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच हणजूणे सनबर्न महोत्सवाक पुराय विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें. कुडण्या गांवची सुमार 150 एकर शेती जमीन मिना खणीच्या मातयेचो गाळ साचिल्ल्यान पडीक आसा. शेतांनी खारें उदक भरिल्ल्यान शेतां नश्ट जाल्यान. शेतां पुनर्जीवीत करची हे खातीर कुडण्याच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन केलें आनी 2025 ह्या वर्स सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पुनर्जीवीत करची अशी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली. कलंगूट बागा वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले रूम मातये भरवण केले. CRZ नेमांचे उल्लंघन करून इनासियो फर्नांडीस हांणी हें बांदकाम उबारिल्लें. CRZच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली.
जीएमसी कडल्या फ्लायओव्हराचो डिझायन बेकायदेशीरपणान बदलला असो आरोप आमदार विरेश बोरकार आणि काँग्रेसीच्या एल्विस गोम्स हांणी केला। फ्लायओव्हराच्या डिझायनात बदल केल्ल्या कारणान जीएमसी कडेन सदांच येरादारीची कोयणी जाता। फ्लायओव्हराच्या डिझायनात बदल करपी संबंधित अधिकाऱ्याचेर कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स तशेंच सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या। राज्यातल्या खारफुटीचेर हावळ आयल्या। उदरगतीच्या नांवाखाला सुरू आशिल्ले हे खारफुटीचे कत्तलीक लागून ताचो सैमाचेर वायट परिणाम जावं येता। वर्सागणीक उण्या जायत चलिल्ल्या खारफुटीक लागून मेर्शे सर्कलावेल्या महामार्गाचेर भरतेचें उदक येता। खारफुटी ही सैमाची मनशाक दिल्ली एक तरेची देणगीच। खारफुटीक लागून दर्याचें उदक आडावन उरता। भरती तशेंच सुनामी सारकीच्या सैमाक आपत्ती वेळार खारफुटीच मनशाचे दर्याच्या उदकापासून संरक्षण करता। जैवविविधतायेचेर ही खारफुटी खूप महत्वाची जावन आसा। कुल्ल्यो तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारचे नुस्तें तेच बरोबर सुकणी तशेंच हेर जीव हे खारफुटीचेर निंबून आसात। हालीसराक मनशां कडल्यान पयशे लुटपाचे प्रकार खूबच घडटात। गुजराताक तीग जाणांनी मेळून ऑनलायन माध्यमांतल्यान लोकांक फटीच्या येवजण्या विशीं हायेसा दाखोवन लोकां कडल्यान पयशे लुटले। येवजण्या विशीं सांगून तांचे कडल्यान पयशे घेतले आनी पयशे परतून करपाचें लेगीत आश्वासन दिलें। जायते लोक ह्या गोश्टीक बळी पडिल्ले आसात। हे संदर्भात दिल्ली पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। कुंकळे वेरोडा पांजोरकोंड रस्त्यार सामकी अवतिकाय जाल्या। लायटीच्यो केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून तशेच आसा। रस्त्याचे जाल्ले हे अवतिकायेक लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा। दिवाळी पयलीं रस्तो दुरुस्त करूं ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। दर वर्सा कळंगुटे पर्रा वाठारांत पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनाची आकाश कंदील सर्तीची तारीख फुडें धुकल्ल्या। अंदू वर्सा ही सर्त 9 नोव्हेंबराक जातली अशी माहिती कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या। हवामान खात्यान 29 ऑक्टोबराक कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्ल्यान आकाश कंदिलाची सर्त 9 नोव्हेंबराक दवरल्या।
बेंगलोरचे कदम महामंडळ आता केपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान वचपी मार्गावयल्यान इलेक्ट्रिक बसी चालीक लावपाच्यो हालचाली सुरू आसात। वॉल्वो बसींच्या जाग्यार एसी ईव्ही बसी दवरतले अशें कळटा। नोव्हेंबरा सावन ही ईव्ही बस चलपाक लागतली। रघुदत्त कायटेकी ह्या दिव्यांग व्यक्तीन खासा दिव्यांगा खातीर एक गुको बिडेट नावाचे उपकरण तयार केला। हे उपकरण दिव्यांगा खातीर खूप फायदेशीर थारतले। हाचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि 24 राष्ट्रीय खेळा सर्तीत केले। हालींच गोंयांत 24वी राष्ट्रीय पॅरा स्विमिंग चॅम्पियनशीप जाली। ह्या चॅम्पियनशिपात देशांतल्या विंगड वाठारांतल्या दिव्यांग खेळगड्यांनी सर्तींनी वांटो घेवन आपल्यो कला सादर केल्यो। या वेळार मूळ हैदराबादच्या रघुदत्त कायटेकीन स्वता दिव्यांगा खातीर गुको बिडेट नावाचे उपकरण तयार केला। रघु कायटेकी स्वता एक दिव्यांग व्यक्ती आसा आणि दिव्यांगाक जावपी त्रास ताका बोरबेस बरो खबर आसा। ताणी हे उपकरण तयार केला। दिव्यांगा खातीर हे उपकरण खूप फायदेशीर आसा। पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोर्डा आणि उतोर्डा दर्यादेगांचेर वचपाक योग्य प्रवेश नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरोच त्रास जाता। ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा। मात दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेक धन्यांनी स्वताचे पयशे खर्च करून पर्यटकांक खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार केला। आमदार वेंझी वेगसान हे समस्ये विशीं हुस्को उक्तायल्लो। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे समस्येचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या। इत्साशक्त आसत जाल्यार मनीस बारीक व्यवसाय सुद्धा बरे तरेन करून 4 पयशे जोडपाक शकता। बानोडेच्या पारपती वाड्यावेलो हो वेवसायीक सिद्धेश नायक। मनशा भितर जिद्द आनी इत्साशक्त आसल्यार ताच्या ध्येया कडेन पावपाक कोण आडोवपाक शकना। अशेंच काम पारपती वाडो बानोडेच्या सिद्धेश नायक हाणें करून दाखयला। सिद्धेश हो जल्मापासून मोनो। सिद्धेश नायकान पयलीं 1 वर्स कुट्टीच्या पशुसंवर्धन कार्यालयांत काम केलें। मात ताका ताच्या कामाचो पगार दिवंक नाशिल्ल्यान ताणें काम सोडलें आनी तो ह्या वेवसायांत देंवलो। वयाच्या 14 वर्सां सावन तो नरकासुरांची मुखवटी तयार करता। फाटलीं सुमार 36 वर्सांच्यान तो नरकासुराचे मुखवटे तयार करता। ताच्या ह्या मुखवट्यांक गोंयांतूच न्हय जाल्यार भायरूय मागणी आसा। सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवचे परस स्वताचो वेवसाय चालू करात असो उलो सरकार मारता। हाचीच एक देख तुयेचो शेतकार रवी नायक आनी ताच्या घरच्यांनी मुखार दवरल्या। रवी नायक हाणें ताच्या घरकान्नीच्या सहकार्यान आपल्या शेतान 1000 रोजांची रोपटी लावन मळो फुलयला। इत्सा आनी जिद्द आसली जाल्यार मनीस कसोय आनी कितेंय करून दाखोवपाक शकता हाची देख ताणें दिल्या। फुडल्या पिळगेन लेगीत हे मतींत दवरून स्वताच्या पांयार उबें रावपाक शिकचें अशें आवाहन तांणी केलां।